धीरानी यादा कसल्या गुन्यावाक लागून लोचेन घातलाय सोबे माझा चिंता मन लागोना तुका पुरूक रोजा तुजो मेस्ताचो आमचो दिसपटो विसरलोय मोज्या तुका घेवन वाडो दोनूय पांय आसले जाल्यार पायच्या पुरीच्या ताळ्यार पडपाचो मोच्या कुस्टाचो गोठो शिरनाचो तायतारा दीस जाला पडलो कुरीस एका पांयार करून दवरलाय तोटो शिरनाचो तायतारा दीस जाला लोकुरीस एका पांयार करून दवरलाय तोटो जायते दाखयता मनशाचें नशीब देव मनशाच्या हाताचेर बरो मनशाक चोल म्हणटा म्हूण पूण ना देव मनशाचें नशीब मनशाच्या हाताचेर न्हय पूण आपल्या हाताचेर बरोवन दवरता कित्याक तो जाणा केन्ना कोणाक कितें दिवचा पळय तें पूण म्हाका जाल्यार दिसता देव म्हजें नशीब ताच्या हाताचेर बरोवन विसरलो आनी म्हज्या हाताचेर बरोवन विसरलो कित्याक तो देवान म्हाका एका पांयान तोडो रुचलो काय आनी जरी म्हाका एका पांयान तोडो रुचूंकूच जाय आसलो जाल्यार गरीबागे गिरायकांगेर कित्याक रुचूंक ना ताणें म्हाका जायते जाण म्हणटात माय पाय कोत्ता पाप आनी ताची भुरगीं दितात जा म्हणून पूण हांव म्हणटा माय पायच्या बाबाची ताचे इनोसंट भुरगीं कित्याक दितात जा बाय बाय तुका येवंक कित्याक मेळ जालो बाय तुका सोदून गेला आयज 15 ऑगस्ट बाब इंडिया's इंडिपेंडन्स डे फ्लॅग मार्च करून जातोस एक आपले भाषण सांगता म्हणल्यार वेळ जातलोच न्हय माणसाचे वर्से 30 भाशणां फकत आमकां सांगता इंडिया पासून कितें करूंक जाय तें पूण ते इंडिया पासून कांयच करिना इंडिया इज माय कंट्री म्हणून तो मानता व्हडले व्हडले गिरेस्त क्रूड आनी धूळ चोदता आनी इंडिया सोडून वचून यूकेक सेटल जाता वेगना पॉलिटिशियनाचो आशिर्वाद घेवनूच वतात ते ऑल इंडियाचे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हाका पयल्या पानार बरयल्ले आसा पूण इंडियेक धर्माक लागून झगडटात एकामेकाक मारतात थोडे हिंदू भारत देश फकत हिंदूच म्हणटात सो ऑल इंडियन्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाचो वत कितें आमची इंडिया गरीब न्हय पूण गिरेस्त दीस करून खाता आनी गरिबांनी कोणाची बुकेची ब्रेड पासून चल्लो जाल्यार आमचे पुलीस ताच्या फाटीक लागून ताका धरून हाडटा तेच सोडून ताका धरून ताचे पांय उगलना सगळे बाय तूं आमच्या इंडियेक गिरेस्त दिसान दीस गिरेस्त जायत वेतात आनी गरीब तशेंच उरतात बाय चल तुकाराम बाय तुका सोदून म्हणून हांव कॉलेजीचे घेतालो वाटेर म्हाका ते मिलाग्रीन मेवले ताणें म्हाका सांगलें तूं गेलें म्हणून बाय हे भाशेन म्हाका सोदूंक यो हांव कितें इस्कॉलाक वेता कॉलेजीक वेता हांव कॉलेजीक तूं कॉलेजीक वेता म्हणूनच हांव तुका सोदूंक येता इस्कॉलाक वेतालें जाल्यार केन्ना जेवचो नासलो कित्याक बाय बाय आमी रावता ती इंडिया आनी आमच्या इंडियेच्या सरकाराक चड मोग मनशाचो आतांच म्हाका कोण वाटेर सांगतालो आमच्या इंडियेंत खंय दिसाक एका वराक 2 ते 3 रेपो जातात म्हणून देखून म्हाका भिरांत दिसता तुका कितें वायट म्हणत म्हणून कारण तुजो असो म्हजो धीर आनी कादार तुजो असो दिवो ह्या घराचो पुत्तू म्हजो आनी हाकाच लागून हांव उठ्ठा बसतना देवाचेर शीळ करता ताणें तुका एका पांयान तोंडो रुचला म्हणून बाबा तोटोय रुचला आनी गरीबूय रुचला मग जरी तर म्हज्या लायक सारकें चलोवंक जातलें जाल्यार हांव खंयसरूय काम करून तुका पोसतलो आसलो म्हणटा तुमी देवाचे घर बोल्लेले आसा म्हूण जाल्यार आमकां दिवन कित्याक विसरतालो आमी गरीबांनी गरीबूच म्हूण गरीबूच मरपाचें तशें म्हणनाका जेजून बेऱ्यांक कान कुड्यांक दोळे मन्यांक जीब दिले आसा नको तूं पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तक सांगता ती खबर जेजूच्या तेंपा वयली आतां अशें घडलेलें हांवें आयकोंक ना पाय अशें आतां चडशें कित्याक घडोवन ते जाणा तुमी कित्याक मनशाचो भाव आतां उणो जाला देखून आदी आमी देवाक मेळोंक इगोर्जांनी वेताले पूण आतां देव मोबायलार मेवला देखून बायबल सुद्दां मोबायलार छापलेलो आसा देखून मनशाचें जिवीतूच जावन आसा एक हिस्टोरी बूक ते हिस्टोरी बुकार तुका कुशलकायेची दुखाची आनी भिरांकूळ हिस्टोरी वाचूंक मेवता आनी तशें कितें आयज हें आमच्या जिवितान घडटा
अजूनही घरा पाहून ना ते बरे बाबा. अरे म्हणजे चोडाक सुरू केला तर ना ते म्हाका वाटेर मेळलें ना वय पावन केला आणि हे ना जाल्यार कितें करपाक आनी जाय? सो चेडूं डॅडिंग ते सोपेपणी कोणाक भिवूंक आता वचून आमची कॉलेजीत सगळी भुरगीं आनी लेक्चरर्स वचून येतात ताका आगो बाया तू लेक्चर गे हुयो बस आता हांव बित्त घरा कडे ते लेगीत कितें विचारता म्हूण रागा जाय नाका राग येता स्वयंचा नका ते लेगीत कितें ही तुजी दूख इतली डॅरींग कशी जाली सारखी बायलीचे गेलमुगी गेला होय. तेगे मायचे गेला हा. तेगे माय किते कितें? तेगे माय किते कितें? याकुतात ता कोणाक? आज जमनी माता आणि हे ना जाल्यार कित करपाक तें सांग मरे ही बाय मरे म्हणजे सुबेज सारखी हांवें बायले सांगले आमी चोड नाका 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 म्हणा पटा आसतना तेका डमलेश करया म्हणून डेमोलिश म्हणजे डॅमोलेश रे डॅमोलेश ते पोटा भुरगीं नाच कोताय ते डॅमोलेश ताका डेमोलिश म्हणा एबोशन म्हणटा एबोशन ए माको बरा तेका बशन उठाय पुढे बशन केल्या पातो देवा कळो दे ना म्हणा डॅमोलेश केला अरे माय तू हिंगा हा आय तू भुई भुई सदे तो सांडू पैसा दिला गाडन सदिलो गाडा कित्याक ते एक पाटी गाडन आपल्या कानात आम साण काढपाक बसत ना रे पहिले आता बसयलो तो ब्या पै झाले माय तो आता वाटले गेल म्हणपा लागलो आगो तू माक्स सदो मोदा सुदू बघ म्हणजे एकला पाहिलं तुम गेलो तो सणलो जर लगे राहतो लेकले सांडल्या सांड देऊ आगो तू काव सदू मोदा हुयालो रे पाय आगारे असतो मरे एकले चढ मरे एकले चुडवा खिराय रे आगो किराय का बनाय ना मतिगा समजले तू तो चढ मरे ते चुडवा फसको था आपल्या के सेक्रेटरी बोस आपण तू गार पाहिजे म्हणून मागे के शेक मागे फसको ते होता बोस होते के शेक मागे फसको ते होता बोस होते के शेक मागे ऐसा गेला आवडो सुद्धा आपण पाहिजे बाबा आगे की जाते जाण पाय आते के सेक्रेटरी बसतात ते के सायकली ऑटो बँड जाणार रे पाय पाय मग चढ पे झारे पाय ते तावकीलो ना साबून चढ असतो कोणी नको पाय पाय मुझ पोटा मरे सारखी भूक लागले मग किती आपण नदी रे पाय ना झालं पाय मग तोरण घरा पाय पक्की शिकतो ना ओय पोटा भूक लागले आगो तू सकाळी घरात तू बाहेर सोडीत असता हे थोडे खादी पॅक चेंज केला म्हणतो खादी पॅक चेंज केले आणि तू पडसा बिकोण हे तू पडा राजा साहेब तुका केला काय सांगत का मी दिला केलं तुका तरी किती आपण नदी मरे पोटा भूक लागून पोटा दोन थेट एकमेका गोळ्या घासला तो बाय सांगतो मी अजूनही जेवण राहणार आता राहून बेता गो काही नाही बाबा नाही पिया तुझ्या एकच पियो असं कधी करून जाय की बाय मी उन्या आनंद ब्रेड करे दी मरे हाऱ्याचा तोराचा बसून पाय पाय तुका 20 रुपये तरी आला दे मरे एक चिप्सा पकडे नाही फ्रुटी तरी गणपत मध्ये आव आगो मुको 20 रुपये हुजे मुको ही खातोमडे 10 रुपये नाही किती आहे ही खातोमडे 10 रुपये नाही या या दर होय 10 रुपये किती पाहिजे तू की खात्या हा बरे आणि मग उभा रे उपानर गारा पाट ताट पाट ठेव बाजारून मग तू हा आठ ताट पाट ठेव बाजारून तू वाज जरा तू बरा ॲम्ब्युलन्स आता रे ही आगो 102 मादरे ते एम्बुलेंस मेलो म्हणून सांगत आहे मैं वाज जरा 8 माणसं आहे रे 108 मध्ये तर ऍक्सिडेंट झाला म्हणून सांगत आहे मैं 100 माणसं आहे रे अगो बाय 100 माल म्हणतो ना पोलीस झू को येत आहे 100 रुपये दिल्या झू का होत आहे किती झाले तुम्ही पोलिसीचे नाव घातलो सात म्हणजे कामार पडलो आणि ताबडतोब जाऊन तुमच्या आधारात पावलो व्हॉट कॅन आय डू फॉर यू प्लीज मे आय हेल्प यू लॉर्ड आय एम कमिंग दिस इज मिरेकल व्हॉट मिरेकल पोलीस आपण नसताय ते मिरेकल पोलीस असो काढ म्हणून ते सायन्स आहे सर वालो तुका मी आपण नसतो तू येला तुका वालो बरे वालो तुमका म्हजो आधार नाका हांव वचो हांव वचो ओके 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 हांव वचो 100 रुपया लागून किती कोण सांगणार धडायचं हांव वचो अरे वास रे साहेब आपण आपल्या तरी वच्चा कित कथा खरेंच वचो तू राव ना तुम्ही वचपाची गरज ना तुम्ही रावा हांवूच वेता वचो जाओ कोणी म्हणा त्या हिंदी को कोणे त्या जाओ म्हणा गेलो आणि तू पोलिसां फोन मार म्हणा तू हा त्या पोलिसां फोन मारा पहिला काय होईत आहे 100 रुपये दिली बाबा कसं राहता ते तीन पासून दुसरे बडा नंबर कोण जेव्हा पाकिट दिसत मोठा अरे
बाबागे किती अंकी रे अगं बाय त्याचे बाबागे रात जाणून नाक पेवत हुई हा बाय देख सांग तेगे बाबागे नाका वाईजर गेले असतं ना नाका ऑइल सील गेला असतं म्हणजे बाबा ते कोण रे माझी तू बाबाची इथे घे तू वाय बोलिया आणू तोंडे बरको येशील बरोबर झाले हेमलेट तू हे भाषे उलयता तू त्याच्याकडे दुसरी भाषा आवड दिला ना सांगते अरे साक्षीचा आणि असा गाव रे असा गाव असा असा गाव म्हणजे बाय लागला सोडले गावाला जाऊ येतो गावाला जाऊ घरा जाऊ होय म्हणजे भाषा चेंज झाली कधी बोलल्या काय करा रे आता काय आला मला काय ना किती होते आणून टाका लावला टाका ओईला शी आला ओईज म्हणा ओईज म्हणा अरे डॉक्टर डॉक्टर क्या निकल रे ते ओय अरे डॉक्टर की म्हणता माझा पोती नोंदणी सापडला होय आपण तोंडात सुबेज बुरगो एका कितले पाणी सांगता घराला वाय सगळ्या दोन्ही पाण्यात काजलाचे टिकलेला आहे म्हणून हे दोन्ही पोळ्या कागडा तिकनाय ना का दोन्ही काना चेरीस लांब होई अरे गाव वाऱ्याची ऑग द्या पत्ता बाय देख सांग तेगे बाबा वारे गाव ना कुठे अरे बाबा जलजले रे शंभू गरम घातले रे त्याके थोडी किती अरे हे पोलीस दोन्ही रे मरे पोलिसिंग लागून म्हणजे पुता तोंडी झाली मरे अरे आमच्या गावचे भुरगे ओल्ड मॅन करून गावान पोहताले पोलीस येऊन ओल्ड मॅनच घेऊन गेले माझ्या भुरगे मजेशी आले माझ्या पुताक मस्त होती का ओल्ड मॅन करून गावान घेऊन पोहता म्हणून और जाऊन त्या घुस गाम नासी और बेडा गोडा फगडे बांधलेलो असून पुत डाऊन घरा आलो काल आमच्या लादाई झालो जो छोकडे लादाई निघालो आता फुडले आवाज माझ्या बाबा बघा बी येलो इथले वर्षान काढे झाले त्या घराला की काढून फ्लास्कान घालून दो आता फुडले डिजेवला माझं पुत कोणाकूच नेवाना होय मत आली रे बुक करून दोलो त्यास हुई बुक आमच्या गावचे भुरगे जीव गोटा खुत्ता करून द्या जीव गोटा ताका जेजू खुत्ता जेजू आणि ते जो घडा लो तेस ना लो बरं ते जेसो कर बरं वाय आणि तू मेंढरो सांग अलगे याला आता माझ्या डॉक्टरला काय सांगला माझ्या पुताची तोंडी काबार जागेली शेजाऱ्याचं हेल्प जाई म्हणून हेल्प हागले प्रकार केलं हेल्प करून रात झाली म्हणून म्हणजे पुटूचे नाक वाहूता होय. म्हणजे पेवता पेवता. तुझे नेऊ पाहिजे त्याची तोंडी वाहून कमेस झाली की ना होय. तुझे त्याचे नाक तुझे तोंडान धर पाहिजे आणि चिरी 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 काही तोंडी ओढून काढ पाहिजे सदमग ना रात झाली म्हणून त्याचे नाक पेवत्या तुझे माझ्या पुताचे नाक तुझे तोंडान धर पाहिजे आणि चिरी 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 तुझी ओढून काढ पाहिजे तुझे पुताचे नाक मुस तोंडा दो बाबा नाक नाक तुझे पुताचे नाक आणि मुस तोंडा घे पाहिजे आणि त्याची तोंडी चिरी 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 वाय आणि त्याची सोकली रसबेरी आहे हा कशी तुझे पाहिजे देरा येतो ना काय तो मका बरो आणि ये ना जाल्यार हांव हांगाच रावतली खूय पावलो काय सांगलेली ताका हांव टायमार पावतली म्हणून ए तोटिया माझी पर्स पडला ती काढून दी कित्याक म्हणलं तर म्हाका हांव तुजें नांव नको म्हणून हांवें तुका तोटो पुडला बस तुझे तू का जाल्यार तू काड आंटी कितें म्हणला तुवें आंटी हांव आंटी हांव तुजें नांव नको देखून हांवें तुका आंटी म्हटली एका पायान तोटा तूं आनी दोळ्यान एक कुड्डो तूं हांव तुका पळोवन आंटी दिसता आंटी म्हटल्यार गेलो रे एक दीस आंटी जातेलीच न्ही तू ओय शट अप तोटिया आंटी जर दुसऱ्यान तुका रेस्पेक्ट दिलो जाय जाल्यार तुवेंनूय दुसऱ्याक रेस्पेक्ट दिवंक जाय जर दुसऱ्यान तुका तूं बरें मनीस म्हटलेलें जाय जाल्यार तुवेंनूय दुसऱ्याक सगळें बरें करणे करूंक जाय तूं दुसऱ्याक दिता तसो दुसरोय तुका दिता बरें केल्यार बरें वायट केल्यार वायट पुरो जाणा तूं कोणाची दोती ओय कोणाची तुजी डॅडीची तू शट अप जाणा तूं म्हजो डॅडी कोण तो ओय कोण म्हजो डॅडी तुजो मम्मीचो घोव तो ओय शट अप तोटिया म्हजो डॅडी जावन आसा एक पुलीस इन्स्पेक्टर हांवें बोजीसाचें नांव तो रस्त्यार चलून येता तो पोलीस जाल्यार मोडकेका ताका पिवून धांव मारतात म्हणून आयकोन जाणा अरे तोटिया तू जाणा की इतले चेडे म्हाका लायक करता ते
पण तू म्हाका लायचंय ना ए तू थोडं कोणाच जाय अरे दिसलो शेबो तरी मेसेज आता म्हाका आय लव यू म्हणून यू नो व्हाय वाय बिकॉज आय लुक ब्युटिफुल तू कोण कितले बरें दिसो आनी दिसाक तुका कितले मेसेज येवं आय लव यू म्हणून आखरेक तुका एकूच चेड्यान काला जावचे पडटले 100 जाणां लागीं न्हय अरे आम्ही ग्रेस आमचे लागीं दोडू बाटा आसत थोडे ग्रेस काय देवान दिल्या आनी थोड्या दुसऱ्याक नागोवन ती एकठांय केल्या तुमची लायक कितली ग्रेस काय आसो आनी कितली बाट आसो आगे तुमकां आमकां गरीबाक पुता ते शिमी तरी पुतले तुमचे बाटान पुच्छना अरे आम्ही बंगल्यात रावतात आणि एसी घालून न्हिदतात आमी नोड्याच्या घरात रावतात आनी फॅन घालून सोन्याला उक्ती धरून निघतात ओय आमची गरीबाची काप आसतात तुमच्यांनी एसी घालून सोन्याला उक्ती धरून न्हिदोंक जाता अरे आमचे लागीं ती कार आसा आम्ही कार घेऊन भोंवतात तुमच्या लायक सो पासून कार आसो पूण घरात तुम्ही आमचे भाशेन चलोनूच भोंवतात तुम्ही कारात तुम्ही तुमची कार घेवन भोंवतात टॉयलेटान वेताना कार घेवन वेतात तुम्ही Shut up. आंटी तेच म्हाका तोंडार उठला म्हणून हांव तुजेर रागार न्हय पूण हांव देवाचेर रागार कित्याक ताणें म्हाका एका पांयान तोंडार उचला म्हणून आंटी एकशे गिरास काय तूं चड उडो नाका आनी गोरवान गोरोन गरीबाक पोकपान करूं नाका जर तूं बोंकल्यान रावता कार घेवन भोंवता आनी एसी घालून निघता जाल्यार तूं केन्ना चिंती नाका तूं रातचे न्हिदलेले आसा जे तुका सकाळचे उठायतले तुजे आलाम वच Of course. हा आलाम धरून न्हिदतात म्हजे आलाम वच म्हाका सकाळचे न्हिदलेले उठयतात तशें तर ते तुजे आलाम वच एका मेलेल्या मनशाच्या काना लागीं दवर आनी पळय तो मेलोलो मनीस उठता जाल्यार आनी तेका तुका गमकेलें आमकां न्हिदेंतले उठायते ते तुजे आलाम वच पळय पूण देव म्हणून Shut up. आय एम सॉरी माय डार्लिंग म्हाका येवंक मातशें लेट जालो मातसो न्हय पूण तुका येवंक चड लेट जाला आनी तुका लागून ह्या थोड्याच्या अंकणाची उतरां हांवें आयकुची बोली ताचो पांय सारको चलना पूण चड बरें चलता ताची कितें ताणें एका पांयान तुका अपमान केलो पळय डॅडी आनी कित्याक म्हजे पर्स काला पडला ओ. म्हजो ड्रेस शॉर्ट आसा आनी काय तुका पॅन्ट जाली सजमलो जाल्यार बाय फुडें सांगू नाका सजमलो त्याच पासून ताका हांवें काडून दी म्हणलेली म्हणून ताणें म्हाका कसली अपमानाची उतरां उलयली ए तुज्यान ताचे पस काडून ताच्या हातान दिवंक जाय नासले एका पांयान तोंड हांव काय तुजी तूं तूं म्हजी वच काळा पडी जाल्यार म्हाका दुसरे काडून दितात आनी हांव कितें तुजे दुयेचो सिरवी दवर चड उलयता तूं चड उलयता हांव एका पांयान तोंड जाय पूण हांव फकत दोगूच जाणां भियेता कोणते दोग जाण पयलो देव आनी दुसरो म्हजो पाय आनी म्हाका तुका भिवंक हांव चोर न्हय न्हय म्हणून हांव मडकेकारूय न्हय काका बेबी तुजे उतरांनी स्वत आसा ताचो एक पांय चलवला पूण तोंड एकदम फास्ट चलता कमन बेबी लेट्स गो ताणें ताणें म्हाका अपमान केला आंटी म्हणून कितें ताणें तुका आंटी म्हटली पळय डॅडी म्हजी आंकवार दुयेचे तोंडेर आंटी म्हटली पळय डॅडी देखून म्हाका जाय म्हजे पर्स ताणेंच काडून म्हज्या हातांत दिलेले सांग ताका दी म्हूण ना दोन तूं ताका अरेस्ट कर बेबी ओय तसो म्हज्यान ताका अरेस्ट करूंक जायना तो म्हजे पर्स मारतालो म्हणून तूं ताका अरेस्ट कर खूट आयकिय हे तोंड्या बऱ्यान ते पस काड आनी म्हज्या दुयेच्या हातान दी ना तर हांव तुका अरेस्ट करतलो पूण कित्याक कित्याक तूं म्हजे दुयेचे पस मारतालो पूण हांवें सांगला डॅडी बेबी डॅडी म्हजे पर्स कितें आसा तुजें पस तो घेवन गेलो ए राव नाका राव म्हण सांगला तुका ए राव जाका कोण ना ताका देव आसा आर्गात का जेजू तुजें नांव व्हड जावं